Welcome back. Now a look at the other events in the state. Mormugao municipality adopted various resolutions at the council meeting. One of the major resolutions was to make awareness on door-to-door garbage collection in 20 wards. DMN सांगलेले आमकां की 2 लाख आमकां दिता फॉर सगळी 20 वॉर्ड्सांक 8 वॉर्डाक न्हू 20 पूण सगळी वॉर्डाक तो 2 लाख दिता सांगले फॉर अवेअरनेस प्रोग्राम कर म्हणून की प्रत्येक वॉर्डान वचून तुमी लोकांक कशी डोर टू डोर गार्बेज सेग्रिगेशन कशें करपाचें तेणी सांग म्हणून सांगलां आनी ते अवेअरनेस कॅम्प तेणे लोकांक ते सांग म्हणून सांगलें अवेअरनेस कशें करपाचें आसतें. ओन्ली 3 मंथ्स वर्करांक आमी पयलीं 230 रुपीज दितालीं ते आतां आमी तेंचे 300 रुपीज केल्ले आसा. फक्त ते 3 मंथ्स वर्कर्सांक करता बाकीच्या वर्कर्सांक तेंचे आसतोच पेमेंट आसतलो. Hot mixing work of about 60 lakhs commenced in Daboli. MLA Marvin Gudino has assured to raise the issue of regularizing houses in Comunidad area in the upcoming assembly session. प्रत्येक पाटी आमी प्री मिक्स घालून ते सारखे बरोबर जायना आसले. हे पाटी आमी हॉट मिक्स घालपाक केला टोटली एट अ कॉस्ट ऑफ 60 lakhs. ते चारूय कडेन आज काम स्टार्ट जाता. ओली हांगा आमी फॉर्मली स्टार्ट केल्ले आसा. हेच भाशेन दुसरी कामां आतां एक हांव समजता विदीन 15 days ऑलरेडी आमचे जॉगर्स पार्क काम स्टार्ट जाल्ले आसा पूण 15 दिसां भितर आमी फाउंडेशन स्टोन फॉर्मली घालता. A seminar on rooftop solar power generation will be held on 25th January at GCCI Hall. Objective of the seminar is to sensitize stakeholders about policy and relevant aspects related to solar power generation and its use. The purpose of this seminar is just to make people aware about the developments in the solar power and what needs to be done for the state of Goa. What we can do for the state of Goa, the purpose of the seminar centers around that. Bureau Report Prudent. Senior journalist and freedom fighter Flaviano Dias passed away in a city hospital on Saturday. He died after a brief illness. He had worked in Goa as the PTI correspondent. Prudent team wishes heartfelt sympathies to the bereaved family of Flaviano Dias. फ्लावियन बाब डायसाक हांव फाटली जवळ जवळ 40 वर्सां वळखता. PTIचे गोंयचे प्रतिनिधी म्हणून गोंयांत आयले आनी त्या उपरांत रोखडेंच हांगा ताईचें सरकार पडलें आनी तेन्नाच्यान जे गोंयांत आयले पळय ते तांचे आतां मरण जायसा म्हणजे आज पासून ते म्हजे बरे मित्र आशिल्ले. हांव जेन्ना गुजरातचो अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना कितेंय जर आमचो प्रस्न जालो जाल्यार डायसा कडेन वताले आमी. डायसान एक कामगार लिडर म्हणून एक पत्रकार म्हणून मुंबई खूब वर्सां काम केल्लें आनी सगळे जे कायदे आसा लेबर लॉ सगळे ते ताका सगळें खबर आशिल्लें. त्यामुळे आमची जे सगळीं आंदोलनां आसतालीं ते डायसाचेर अवलंबून आसतालीं. त्या भायर डायस बाब एक ज्येश्ठ स्वतंत्र सैनीक. तांची काही मतां आशिल्लीं गोंयचें महाराष्ट्रा विलीन जावचें आनी मराठी ही गोंयची राजभाशा जावची अशें तांकां दिसतालें आनी ते बऱ्या पैकी मराठी उलयताले आनी बरयताले. असो एक आमचो गोंयचो पत्रकार आज आमचें ना जाला ही खूब आमकां दुख्खाची गोश्ट दिसता. अत्यंत धडाडीचो मनीस आनी डिवोटेड आपल्या हाचे पासून केन्नाच विचलीत जालो ना आनी कसलीच खोटी आनी हें केलें ना. खरें तें हें केलें आनी गोंयच्या लड्या बद्दल इतली ताका आत्मीयता आशिल्ली. आमी आतां खंयच्यो जर सभा विवाह आसले किंवा मिटींग आसल्यो की ताचो सल्लो घेवन वचप थंयसर. इतलो तो डिवोटेड मनीस आशिल्लो. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.